मडगांव बड्डे हेमा अपार्टमेंट्सान दिसा उजवाडे फ्लॅट फोडले। बिल्डिंगेतले 2 फ्लॅट चोरांनी फोडले। भांगर आनी कॅश धरून 5 लाख चोरांनी फारेले। एका फ्लॅटान 1.5 लाख जाल्यार दुसऱ्या फ्लॅटांतल्यान सुमार 3.5 लाखांचो चोरांनी हात मारलो। तोडे व्हेले म्हणजे कांकणां 4 कांकणां 4 आनी 2 आशिल्ली। म्हाका फकत 2 हांवें घातलेली आशिल्ली आनी मुदयो 3 आशिल्ल्यो। एक मास्कत आनी 2 चेनी आनी कानाची बारीक बारीक कानाची अशी वेडी आसता तशी आनी कॅश आशिल्ले ते आशिल्ले 1.5 लाख वयर आशिल्ले। म्हणल्यार बारीक हांगा थंय हांवें दवरलेले आतां इतले म्हाका हेना। कालूच हांव आमच्या सोयऱ्या कडले म्हाज्या घोवालांक कोणें रीण काडलेले आमी ते दितले आयज डॉक्टरा साकून येवन आनी ते हेचे सुद्दां मागीर हेचे कडेन घेतलेले ऑपरेशन करून फारीक करता म्हणून अशें म्हणून घेतलेले आनी व्हरून बँकान आतां सांजचे 12 सुमार येवन बँकान घालतले म्हणून आशिल्ले। मागीर सांगा बघा भांगार गेला तर 2 अंगठ्या सरपळी गेलं एक तिथं माझं 2 कानातलं तिथं 2 कानातलं आणि पैसे 30,000 वरच गेला लोक थोडं नात येऊन गेले। फोंडेच्या राजीव कला मंदिराच्या उक्तावणाक मुहूर्तच सापडना। उक्तावण परत फुडें धुकल्ला। उक्तावण एप्रिलाच्या निमणे सप्तका मेरेन जातले म्हूण कला संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकारान विधानसभेन सांगले। फोंडेच्या आमदारान विशय काडिल्लो। राजीव कला मंदिराचे 2 एप्रिलाक उक्तावण जावपाचे आशिल्ले। Anxiety and resentment amongst the people of Ponda Taluka over delaying the commencement of Rajiv Gandhi Kala Mandir, which was under renovation from year 2009. काम ऑलमोस्ट 98% ते साधं एक म्हणजे एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आहा हे कनेक्शन उरलेलें आहा। GSIDC सांगता की जनरेटराचेर चालू करा म्हणून पूण जनरेटराचेर चालू करप आनी रिस्क घेवप हे कितपत खरें हे खंय तरी पटना। पूण तेका लागून 2 एप्रिला येवजी खंय तरी 4 वर्सां आमी हेची वाट पळयत बसलेले आहा। एक आनीक एक थोडे आनीक 20-25 दीस तांकां आमचे सारके 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 कायदेशीर इलेक्ट्रिफायड जाल्या नंतर हो म्हयनो जावचे पयलीं म्हणजे फुडले म्हयनो 2 एप्रील न्हू पूण बिफोर एंड ऑफ एप्रील ह्या राजीव कला मंदिराचें इनॉग्रेशन जातलें। बालरथांचे ड्रायव्हर आणि अटेंडंट्स रस्त्यार देवले। सगळे ड्रायव्हर आणि अटेंडंट्स एकेच तरेचे काम करतात, मात कांय स्कुलां तांकां सारको पगार दिना। बालरथावेले स्टाफाक फक्त 10 म्हयन्यांचो पगार मेळटा, तोय बी जाय तसो आसना। उजगांवां इलेक्शन ड्युटीर मरण आयिल्ल्या बालरथावेल्या कामगारांचे घरच्यांक खंय सरकारान अजून एका पयशाची मदत केल्ली ना। प्रस्न तडीक लायले ना जाल्यार खंय आंदोलन खर करतले। सॅलरी आमकां 10,000 ड्रायव्हराक दिता आनी 5,000 एटेंडन्साक दिता पूण थोडे मॅनेजमेंट आहा ते 3,000 एटेंडन्साक दिता आनी 8,000 ड्रायव्हराक दिता। आमकां सगळ्यांक सारकीच सॅलरी दिवंक जाय आनी सॅलरी ही आमच्या एकाउंटाचेर गव्हर्मेंटान दिवंक जाय जेणे करून मॅनेजमेंट आपल्याक जाय तशी सॅलरी दिवपाक शकचो ना। आमकां सॅलरी गेल्या फाटल्या 6 वर्सां पयलीं आशिल्ली आनी 6 वर्सां उपरांत आतां म्हारगाय कितलीशीच वाडल्या आनी ही सॅलरी आमकां कशीच आमचे फॅमिलीक पोसपाक शक्य जायना। 12 म्हयन्याचो पगार मेळना, आमकां फक्त 10 म्हयन्याचो पगार मेळटा, तोवूय आमकां टायमार मेळना। तेन्ना उजगांव एका आमच्या गाडयेक बालरथाक एक्सिडेंट जालो आनी ड्रायव्हर आनी तो एटेंडंट आसा तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर जालो जाल्यार गव्हर्मेंटान तेका तेजे फॅमिलीक अजून पर्यंत कांयच दिवना, ते तेका दिवचे। आमचो हो स्ट्रायक आसता चालूच आसता, प्रोटेस्ट चालू जातलो आनी आमचे सगळे तालुक्यान वचून आमचो हो प्रोटेस्ट आसता सगळे तालुक्यांनी आतां पावतलो ना जाल्यार जुनांतल्यान आसा ती कडक आमकां पावलां उचलची पडटली। मोर्जे गावडेवाड्यार स्कुलाच्या भुरग्यांनी रातच्यो पार्ट्यो करतल्यांकडेन गांधीगिरी केली। हॉटेलवाल्यांच्या हातार फुलां आनी निवेदन दिलें। मोर्जे रातचे उसरां मेरेन हॉटेलांनी म्युझिक पार्ट्यांचो धुडगूस नित्याचोच जाला। परीक्षेच्या दिसांनी भुरग्यांक शिकूंक मेळना। पार्ट्यो करतल्या मुखार पुलीस लंगडे। निमणे 10वी, 12वी आनी हायस्कुलाच्या भुरग्यांनी एकठांय जावन गांधीगिरी केली। मोर्जे वाठारांतल्या रातच्या पार्ट्यांनी लोकांक न्हीद नाती ना, भुरग्यांक परीक्षेच्या दिसांनी अभ्यासय करूंक मेळना। प्रकार नित्याचेच जाल्यात। लोक रस्त्यार देऊन जाले आतां भुरगीं गांधीगिरीक लागल्यात। निमणे पालक आनी भुरग्यांनी हॉटेलवाल्यांकडे गांधीगिरी सुरू केल्या।
ची एग्जाम चालू आहा म्हणून आम्ही सगळी हांगा येयल्यात निवेदन करपाक एक फूल दिवन गांधीगिरी बीच लायनीक जो ध्वनी प्रदूषणाचो आवाज जाता तो खूप जाणांचो असो गैरसमज आसा की ध्वनी प्रदूषण जाता तो बंद करपा खातीर कांय लोक फुडें सरतात, कांय लोकांक फुडें काडटात. पण आयच्या ह्या कृतींतल्यान आमी दाखोवन दिला की ध्वनी प्रदूषणाच्या विरोधात आमी खुद्द मालकाकच जावन मेळटो जे वाजयता तांकां आनी तांकां विनंती करून आमच्या घरान काय परिस्थिती निर्माण जाला ती बघूची आनी तेंच्यांनी आपल्या बिझनेसाचेर नियंत्रण हाडूचा. आमी कोणाच्या विरोधान ना, बिझनेसाच्या तर अत्यंत विरोधान ना, सगळ्या नियमात बसता तसा करचा आनी सगळ्यांक आनंदी दवरपाचें. प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार. घेऊया एक विराम.